मंगळारा मिरामार दर्यादेगेर भारतांतल्या पहिल्या पर्पल फेस्टाचो प्री पर्पल फेस्ट इव्हेंट जालो। मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांणी समाज कल्याण मंत्री आनी हेरां वांगडा ई-रिक्षा, फ्लोटिंग व्हिलाचेर आनी भारताची पहिली युनिफायड बीच क्रिकेट हाचे मिरामार दर्यादेगेर उक्तावण केलें। ह्या इव्हेंटा खातीर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड गोंयांत 3 दिसां खातीर येवपाचे आसात। तशेंच फामाद गायक शंकर महादेवन हाणें आपली टीम परफॉर्मन्साची तयारी दवरल्या। ते स्वता दिव्यांगां खातीर फुकट परफॉर्म करपाचे आसात। तशेंच ब्रँड एम्बेसिडर ऋत्विक कुमार ठाकूर हाणें शारिरीक अपंगत्व आशिल्ल्या मनशां खातीर खास तयार केल्ल्या व्हीलचॅराचेर दर्यांत आपलो जलतरण अणभव घेतलो। But somebody has to take this challenge and go forward and show it that they do deserve the respect, the dignity, and they do deserve the empowerment. We are trying to get them empowered socially, get them empowered economically, give them the best of the education, give them the placements also for all these areas, whether it is in sports, whether it is in entertainment, whether it is in education, whether to their placements, all these departments we shall try to give them justice. आणि त्याच्या खातीर आमचे एक भारताचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री डी.वाय. चंद्रचूड मुद्दाम जावन 3 दिसां खातीर येवपाचे आसा। द पर्सन विथ म्हणजे ज्या हाजेर आसा ते तांकां हे खूब भावले आनी ताणें सांगलें की गिव मी असाइनमेंट्स वेरेवर इट इज, आय विल सी टू दॅट आय विल डू जस्टिस फॉर ऑल दिस, बट आय विल स्टे हियर इन गोवा फॉर 3 days. म्हणजे ताचे खातीर कायदे करपाक जाय, तांचेर कसलेच तरेचो अन्याय जावपाक जायना, तांकां सेफ्टी सेक्युरिटी दिवपाक जाय, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, एंड वी नीड टू सी द वेलफेअर ऑफ ऑल दिस कम्युनिटी एंड दिस सेगमेंट. Training all our Divyang students. Shankar Mahadevan will be performing with around 60 Divyang students from Goa. And this is not just for one day. He's been putting up efforts by his own without any single rupee. He has sent his team to Goa for a month. That I would say to me Yobache, that it's not a request, it's an order. You can say, please come and enjoy the water. You have to enjoy the water because there are around 70% of the beaches person have never went to the beach water.